बाळ्ळे एकच भलायकी केंद्र आसा देखून ह्या हॉस्पिटलाचेर भार पडटा। कुंकळे नवीन भलायकी केंद्र बांदपाचे विधानसभेत जाहीर जाल्ले ते काम वेगान जातले अशें आश्वासन कुंकळेच्या आमदारान दिला। आयकात ताका। म्हाका दिसता हे प्रश्न आमी विधानसभेत मांडलेले की आमकां हिंगा हेल्थाचेर जी म्हाका दिसता एक बरी सुविधा जावपाक जाय। इतले वर्सां जालीं बाली हेल्थ सेंटर आहा पूण तेजे लोड चड येता आनी कुंकोलीम एज अ म्युनिसिपॅलिटी जवळ जवळ 11-12 हजार आमगेलें पॉप्युलेशन आहा आनी हिंगा गांवांत आमचे थोडे दोतोर जावं दोतोर कुराडे ते सिनियर सिटीजन आसा थोडे हिंगा सारकी हेल्थाची फेसिलिटी ना। सो आमी मुखेलमंत्री कडेन हें मांडलोलें आनी जे हें बजेट आहा तितून डिक्लेअर जाल्लें की हिंगा एक हेल्थ सेंटर जातलो म्हणून। सो इट इज एट द अर्ली स्टेज बट म्युनिसिपॅलिटी एंड वी जे लँड आमगेलें म्हाका दिसता अवेलेबल आहाय ते अवेलेबिलिटी चोयन एक जावपाक शकता बस स्टॉपा ऑपोजीट जावं आमगेले बिडशाई लँड आहा। सो इन दीस टू सायड्स हेजे म्हाका दिसता एक फिजिबिलिटी जातली आनी ताबडतोब हेजें काम म्हाका खात्री आहा आनी हेल्थ मिनिस्टरानूय आमकां एक उतर दिलेलें आहा मुखेलमंत्रीनूय एक उतर दिलें सो हें हेल्थ सेंटर रोखडेंच कुंकळच्या गांवांत जाता ते भाशेन आमी जे एक्सपर्ट येतले ते एक्सपर्ट दे वील लूक तांकां अमको जागो जायो अमकें पार्किंग जावपाक जाय थिंगा म्हाका दिसता एक बारीकसो एक कॅज्युअलिटी जावपाक जाय जी फेसिलिटी आहाय जे बेडेड हॉस्पिटल ते 30 बेडेड ओ 40 बेडेड हॉस्पिटल ताका एक स्पेस जाय। सो वी वील लूक एट ऑल द पॅरामिटर्स एंड डेफिनेटली वी वील कम विथ आज कुंकळचो जो MLA आसा युरी आलेमा आनी ऑपोजिशन लिडर हेणें सांगले कितें आसा की पयर एसेंब्लीक जे बजेटाक जे कुंकळे हॉस्पिटल जाय आसलें ह्या हॉस्पिटलाचे जे पयशे आसात हे सँक्शन जाले कडेन आसात आनीक हे सँक्शन जातले हांगा रोखडेंच ह्या आज जे आमी आसात ह्या जाग्याचेर रोखडेंच 30 to 40 बेडेड हॉस्पिटल जातलें। हांगा हॉस्पिटल आसा बाळ्ळी पूण ह्या हॉस्पिटलाची एरिया चड आसले कारणान आनी पॉप्युलेशन चड आसा आनीक ह्या बाळ्ळी हेल्थाक खूब त्रास जाता लोड येता आनीक ह्या लोडा खातीर हांगा येतरे खंय तरी पेशंटाक खूब त्रास जातात म्हणूनच हे लक्षांत दवरून जो कुंकळचो MLA जो आसा हो पयलींचो MLA आनी आतांचो MLA हेणी खंय तरी एक प्रपोजल घातलें आनी आज हें प्रपोजल जें आसा हें आतांचो जो MLA आसा युरी आलेमा हेणे हेजे काळांत हें पास जाले कडेन आसा आनी हांगा हो जो जागो आसा हो म्युनिसिपालिटीचो जागो आसा आनी ह्या जाग्याचेर हें हॉस्पिटल दवरपा सेटअप करपाचो प्रयत्न चालू जातले अशें MLAन सांगले कडेन आसा। हॉस्पिटल हें गरजेचें हॉस्पिटल जाय पूण हांगा हॉस्पिटलांत जे दोतोर आसात हे खेडी गांवांनी या बारीक गांवांनी येवपाक सोदनात कित्याक तांकां शहरांत रावपाक जाय शहराच्या लोकांक तेणी ट्रीट करपाक जाय। तूं खेडी गांवांतल्यान थंय गेल जाल्यार सुद्दां कसो ट्रीट जाता हॉस्पिटलांत हें तुमी पळयले कडेन आसा। हांगा हॉस्पिटल जाय पूण ते भशेच्या दोतोर हांगा जाय हांगा वरन मडगांव बांबोळी जायना हांगा बरी हॉस्पिटल जर जाय जाल्यार हांगा बरी दोतोर हाडूंक जाय। हे दोतोर फक्त शहरांत रावंक सोदतात कित्याक शहरांत तांकां सगळीं काम करूंक मेळटात आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलाक पावपाक मेळटा आपल्याक जाय तें करूंक मेळटा थंय म्हणून हे शहरांत सोदतात। ह्या दोतोरांनी एक पळोवचें की गांवचे लोक जे आसात हे कशे हाल काडटात ते आनी तांकां खरी गरज उरता हे लक्षांत दवरून ह्या सरकारान एक इंट्रस्ट घेवन हांगा हॉस्पिटलांक खेडे गांवांनी दोतोरांक धाडपाचो प्रयत्न करचो म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।